आयतारा केपेची कावरे पिर्ला ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा खण व्यवसायाच्या विशयावयल्यान बरीच तापली। कावरे वाठारांतल्या जांबली दादागाव दोंगराचेर खण व्यवसाय सुरू जावपाचो आसा। हो खण व्यवसाय सुरू जालो जाल्यार जैव विविधतायेचेर तशेंच लोकांचेर ताचो व्हड परिणाम जातलो। देखून आयज जाल्ल्या ग्रामसभेत थळाव्या लोकांनी खण व्यवसाय सुरू करपाक विरोध केलो। ते खातीर थळाव्या लोकांच्या विरोधा उपरांत पंचायतीन दोंगराचेर खण व्यवसाय सुरू करपाक दिवचे ना असो थाराव पास केलो। दोंगरार खण व्यवसाय सुरू केलो जाल्यार कावरे पिर्ला वाठारांत आशिल्ल्या देवस्थानाचेर हाचो परिणाम जातलो। तशेंच दोंगरार आशिल्ली जैव विविधताय कांय थळाव्या लोकांच्यो काजी बागायती उद्ध्वस्त जातल्यो। देखून खण व्यवसाय सुरू करचो न्हय अशें आवाहन समाज कल्याण आनी सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान केलें। ग्रामसभेक आमकां 19 नंबरांची मायन आसा त्या मायनीचेर थारावीक उलोवप जालें। हे उलोवण्याक कितें आसा ते कावरे गांवांत जी 19 नंबरांची आयन वयर आनी मॅग्नीज वयर जी मायन येता ती पूर्ण लोकांक धोकेदायक आसा। कित्याक ह्या 19 नंबरान कावरे गांवाचें पूर्ण जें जीवन आसा त्या 19 नंबरान अवलंबून आसा। जो म्हणटा लोक त्या पारंपारीक पयलीं साकून थंयसर तेंचे धंदो म्हटल्यार काजू मिरसांगो हे बाबतींत जें अवलंबून जीवन आसा आनी मेन म्हळ्यार ती मायन स्टार्ट जाली जाल्यार तें थंयसर उदक वयतलें, लोकांक थंय रावपाक कशें अशक्य अशी ज्यो नाका जाल्यो गोश्टी थंय जातल्यो। आनी ह्या बाबतींत जर पळयत जाल्यार 19 नंबराक आमकां ती मायन आहा ती लोकांच्या दृश्टीकोनान सामकीच नाका, आमी नाका अशें म्हणटा। आयज आमी ह्या कावरे गांवांत भितर जेन्ना मिटींग घेतली तेन्ना 100% लोकांनी ज्या लोकांनी येवन मुखार येवनूय सांगलें की आमी मायनींग जाय म्हणून जेन्ना घाल्लें तेन्ना आमकां ह्या विशयाची पूर्ण कल्पना ना। ज्या लोकांनी हांगा एप्लिकेशन्स मायनींग जाय म्हणून रिक्वेस्ट दिल्ले आसात ते खूब म्हणजे ह्या विलेजींतलेच पूण दुसरे पयस म्हणजे 15-20 किलोमिटर पयसुल्ले आसात आनी तांकां जेन्ना ही गोश्ट कळ्ळी की हांगा खूब मोठे म्हणजे अन्याय जातलो आमच्या ट्रायबल भावांचेर तेन्ना खुबश्या जाणांनी येवन आपल्यो मायन जाय म्हणपाच्यो क्लेम्स आसात त्यो विड्रॉ करपाची विनंती केल्ली आसा। सो म्हाका दिसता की म्हजें रिक्वेस्ट आसा आमचे सगळे कावरे गांवचे जे मायनींग जाय म्हणटात तांणी एक फावटी वयर वचून फेरफटका मारचो आनी पळोवचें की खऱ्यांनीच ज्यो क्लेम्स आनी जे मुद्दे गांवकऱ्यांनी मांडलेले आसात ते खरे आसात काय ना। आनी म्हाका आय एम शुअर हांव अपील करतां जे कोण फुडें सरलेले आसात तांणी हांगा बरे भशेन येवचें आनी हो प्रतिश्ठेचो करनासतना हो जो आसा तो प्रयत्न आसा तो हांगा थांबोवचो। कारण मोठ्या प्रमाणांत हांगा डिस्ट्रॉय जातले आमचे मल्लिकार्जून, महामाया, नास, काशीपुरुष, बागेली पायक अशे अनेक देव देवतांची स्थळां हांगा आसात ती उद्ध्वस्त करून मायनींग करचें न्हय आनी ह्या लोकांचें राहणीमान आसा तें उद्ध्वस्त करचें न्हय। ह्या लोकांचें लायव्हलीहूड उपजिविकेचें साधन आसा तें उद्ध्वस्त करचें न्हय। ह्या रानाचेर अवलंबून आशिल्ले जे जनावरां आसतले, पक्षी आसतले, जी झाडां आसतलीं तें उद्ध्वस्त करून फक्त मायनिंगाच्या हव्यासा पोटी हांगा मुखार वचचें न्हय अशी म्हजी विनंती आसा। हांगा सादारण 200-300 लोक जमले आसात। सगळ्यांनीच म्हणलेलें आसा 19/0 हातून भितर आमकां मायनींग एक्टिविटी ना। सादारण 70 हेक्टर जमनी भितर 150 वयर लोकांची काजूची प्लांटेशनां आसात। सादारण ते 800 ते 1000 क्विंटल बी जाता। वर्साचें इन्कम हाचेर ह्या शेतकऱ्यांचे सादारण 150 फॅमिलीचे जाता। पॉप्युलेशन म्हणजे ह्या दोंगरावेल्यान सकयल रावपी 1 किलोमिटराचेर, 2 किलोमिटराचेर, 3 किलोमिटराचेर डावन द हिल ह्यो सेटलमेंट एरिया आसा। इट इज ओवर 1000 पीपल पॉप्युलेशन। ह्या पॉप्युलेशनाचेर डायरेक्ट जो एखादे वेळ कितेंय जालें जर जाय फ्लो आसा, मड आसा वो सकयल सेटलमेंट एरियेन येवपाक शकता। रीच आमची पुराणीक 1000 म्हणजे कदमकालीन देवळां आसात त्या देवळांचे पसून हो फ्लो आसा तो अफेक्ट करतलो। त्या खातीर आमची एक विनंती आसा अज्ञातपणान कोणी जर म्हणलें की हांगा आमकां मायन जाय जाल्यार ताणें तें विड्रॉ करचें।